हायवेचेर टायट जावन गाडयो मोखतात म्हूण बार बंदीचो विशय सगळ्याक जाला खरो, मात गोंयचे ट्राफिक पुलिसांचे आंकडे शॉकात करपाचे. गोंयचे हायवे आनी स्टेट हायवेवेले एक्सिडेंटाची स्टॅटिस्टिक्स घेवन सुप्रीम कोर्टात दाद मागपाक वेगळे पिटिशन घाल्यार कोर्ट गोंयचो वेगळो विचार करपाक शकता अशें कांय कायदे तज्ञांक दिसता. गोंयच्या एक्सायज नेमांत ड्युटेर आशिल्ल्या ड्रायव्हराक सोरो विकपाक बंदी आसा. आतां गोंयचे फेटल एक्सिडेंटांचो डेटा पळयात. वर्स 2013त हायवे स्टेट हायवेंचेर सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 149, वट्ट सोंपले 281. वर्स 2014त हायवे स्टेट हायवेंचेर सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 160, वट्ट सोंपले 307. 2015 वर्सा हायवे स्टेट हायवेंचेर सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 181, वट्ट सोंपले 322. 2016 जुना मेरेन हायवे स्टेट हायवेंचेर सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 84, वट्ट सोंपले 158. ह्या फेटल एक्सिडेंटांनी सोरो पिवन गाडयो चलोवपी केस एकूच. 2014तल्या नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेचेर सोंपिल्ले 160 लोकांत एकूय केस सोरो पियेन गाडी चलोवपाची ना. जाल्यार 2015तल्या एक्सिडेंटांनी सोंपिल्ले 181 जाणांत एकूच केस सोरो पिवन गाडी चलयल्याची. बाकी सगल्यो केसी रॅश अँड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग म्हळ्यार बेशिस्त गाडयो चलोवपाच्यो. सोरो पिवन गाडयो चलोवपी ड्रायव्हराक धरपाक पुलीस RTO खासा ड्रायव्ह घेत आसतात. 2016त सोरो पिवन गाडयो चलोवपी 5634 ड्रायव्हरांक तालांव पडला. आनी टायट ड्रायव्हरांनी केल्ल्या फेटल एक्सिडेंटांचो आंकडो पळयल्यार गोंयांक वेगळे हायवे बार बंदीची गरज ना अशी केस सुप्रीम कोर्टा मुखार उबी करपाचे यत्न चल्ल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.